आज आमची सरपंच जाली अनुपमा मयेकर, हिका हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा। आनी म्हाज्या टायमार सगळ्यांनी म्हाका तेंको दिल्लो, तो आमी तेका आमचो सपोर्ट दितले। सर्वप्रथम हिला कॉंग्रॅच्युलेशन जी सरपंच झाली आहे। मी मगाशी सुद्धा असंच म्हटलं होतं, तेच म्हणेन मी की लास्ट टाइम जेव्हा मी सरपंच झाले होते त्याच्या आधी ती 2 महिने माझ्या आधी ती डेप्युटी होती आणि तेव्हा ती एकटी होती। तेव्हा आमचा मॅटर जो गिरकारवाड्यावरती जो चालू होता, हायकोर्ट मॅटर होता, तेव्हा खूप असं कठीण काळ होता तो। तेव्हा तिने ते 2 महिने खूप चांगल्यारीत्या हँडल केले आणि मला तेच वाटतंय की आता सुद्धा ती तसंच चांगल्यारीत्या हँडल करेल। त्यावेळी ती माझ्यासोबतही तिने खूप चांगली साथ दिली आहे मला आणि आताही ती खूप सुंदर करेल, असंच तिला ऑल द बेस्ट म्हणते आणि वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन। आज हांव सरपंच पदाचेर लागू घेतला, म्हाका बरें दिसता। हांव सगळ्यान पयलीं म्हाज्या वोटरांक वॉर्ड नंबर 1 तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका इलेक्ट निवडून हाडला म्हणून आयज म्हाका तेंच्यांनी आज हांव हांगा पावलें आसा। तशेंच हांव म्हाज्या मेंबरांक सगळ्यांक म्हाका हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका बिन अपोज म्हाका सरपंच केला, सो तांकां हांव थँक्यू म्हणटा।